सांज जुवांव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार परब मुखेल व्होळ धावूंक लागले नियाळाक आदार जुवांवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां रिती समाधीची खबर मेळटा। मारी मागदालेन समाधी रिती पळोवन शिसांक गमयता तेन्ना शीस धांवून समाधीशी वेतात। ते धांवून आयले अदीक पयलो तो जुवांव कित्याक तो जेजूक लागीं आसलो। उस्क्यान पोंतीन भरून सोमी ना जाला हें आयकून निराशी जाले, पूण जेजू पुनर्जिवंत जाला हें पळोवन ते खुशाल जातात आनी तांचो भावार्थ मजबूत जाता। सेनाकलान पवित्र आत्म्याच्या बोडान आतां एकमुळे न्हय पूण सांगाता धांवले। एका मनान आनी ओतम्यान तांणी जेजूचो वावर फुडें व्हेलो। संवसार हो नवलांचो, दुडू आसल्यार मनीस सगल्यांचो, ना तर कोण न्हय कोणाचो। पूण तांच्या सांगाता पुनर्जिवंत जेजू आसलो आनी विजमितांनी ओचोऱ्यां करतालो। संवसारांत आमी यात्रेकारां, तरूय आमचें पयन आमी जिविताचे दास्तीक काडून सारतात। आयज आमी धांवतां कोणा फाटल्यान पयलें गिरेस्तकाय वावर करून दुडू कमयत रावता, पूण फामिलींत मोग समाधान शांती ना। एकामेकाच्या मोगान जिवन वेळ घेवन भुरग्यांक बरी देख दिवन ओत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय करुया। दुसरें गर्व पदवी संवसारांत व्हड जावंक ल्हानांक आनी नेणारांक किकोंत करता, गरिबांक भायरायता। दोयाड करण्यो करून जेजू सोरीन धांवून वचून उस्क्यान भरोन ह्या समाजांत सगळ्यांक आदाराचीं जावया। म्हजो थाराव देगेर भायरायलोल्यांक किकोंत करतल्यांक धांवून तांचेशी वचून वेळ दिवन मोग दाखोवंक वावुरतली।